पावली. एक्चुअली आमी प्लॅन केल्लो आमी भायर जेवतली म्हणून बट मागीर मम्मी म्हणपाली कुल्ल्यो आसा सुंगटां आसा आनी ड्राय फिश सो म्हणल्यार मसाला तोंड हरशीं घेवन धुवले तरी पूण तशेंच जाता. सो आतां आमी तुमकां मातशें दाखयता आमी कितें हाडलें व्हडलें काय ना जस्ट हांव हांव कॅमेरा धरता तूं एक एक दाखय दाखय. जाल्यार आमी खूब टायम लागता अशें आमी 2 मिनटां घरा पावले. सो इतके आमी कितें कितें हाडलें आनी आमचे भरपूर मनी आसा ते गेले भरपूर गेले आनी दीस मॉमीन सो सगळ्यात पयलीं आमी हें घेतलें गोड कितें तरी गोड खबर ना कितें 20 रुपीज आनी हे इमली चटणी जी आमी कित्याकूय यूज करपाक शकता शोपरी बी करता आसतना यूज करपाक शकता आनी खूब कमी बिकॉज आमी जेवपाचें आसा. आय डोंट नो हे कशें कितें लागतलें बट आमकां तें जाय आशिल्लें आवळो बीन घेतला आनी हे बीन चटपटा अशें लागता मसालो हा गोड सो बरें लागता गूड फ्रिजान दवरल्यार उरतलें हय फक्त आनी मिडियम मम्मीन घेताले आमी आनी हांव काय फोडून पळोवपाना हे एज युजल आनी हे आवळो एकूच काडून पळयता आनी म्हाजे कडेन हाजमोला ती उदरची आसा मागीर आवळे हांव पळय ते आमचे सामके फेवरेट पोणूच्यान वाव आमी कितें करताले 100 रुपयाचे बी हाडटाले सेल येतालो पळय तेन्ना आनी खूब खाताले मस्त हे हाडपाचे हे बी कितें सदांचे हेवूय सदांचे सो हे खावपाचें जालें बेटर घालून एक पिशवेन घाल त्या अशें आमी तयारी करून जाल्यार जशी की आमी 3-4 दीस टुराक वचपाचें आहा. मागीर मम्मी कासे हाडले आय थिंक 100 3 आसले सगळे न्हू हय मागीर आनी काय हाडून आमी टॉप एक हाडले आमकां आसा ओके आनी क्लचर बी 200 रुपया क्लचर चप्पल बी हे एक हाडले आमकां बरें दिसलेले सेम हाडले आमी 250 40 आनी 38 सायज जालें इतलेंच हाडलें आमी हे बघ गेम जिखोन हय पळया तें कितें म्हणपाक 50 रुपीज तुमी खेळपाक शकता जिखना जाल्यार पयशे रिटर्न सो आमकां खेळ्ळे कळ्ळे आनी कितें गेले पयशे कितें घेतला दिता जे आतां 20 रुपयाचे आमी 50 घेतले ना लॉस जालें आमकां ते हे क्लचर मात बरें दिसलें 10 रुपीज म्हटल्यार तो पण बरें दिसलें इतलेंच हाडलें आमी डन इतके फास्ट दाखयलें आमी आतां आमी जेवपा आहा तें तुमकां दाखयतलें आमकां भूक लागल्या म्हणूनच आमकां चड हय तें दाखयलें बेगिन आनी पळय मम्मी रिंग्स राव मागीर घालतलें हांव ती ना तें काडनाका सो आतां आमी जेवतले तें तुमकां कितें हाय तर तुम्ही आत्ता 3 मिनटां 4 मिनटां तुम्ही आमचो फेस्ताचो हाफ व्लॉग पळयलो जे आमी कितें कितें हाडलें तें आनी जेवण जालें तें दाखयलेंच ना दिसता आनी ते दिसा आमी चड कांय हाडलें ना बट आमचे पयशे खूब मोडले इतले सुद्दां हाडपाक भरपूर पयशे मोडले आनी आतां आमी कंटिन्यू केन्ना करता आयज वार कितें बुधवार हय सोमरा आयल्लो न्हू तो ब्लॉग सो 2 दिसांनी हय तर मम्मीन हाडलेली मम्मी गेली सावड्ड्या आनी थंयच्यान हाडले पळय कणेरां विकती 30 रुपीजची ती सगळीं खाली सगळीं खावन जातकीर 5 कितें उरली तेन्ना याद येयलो की आमी ब्लॉग शूट करुया म्हणून घेवपाक जाय गोड आहा तर तुमच्या खातीर कणेरां म्हाका खबर ना म्हाका दिसलें मेग म्हणून कणेरां जाता आसाळे आमचे थंय जाता बट कणेरां जायना सो हे विकती तर आतां जाल्यार पळय
8:15 आणि आमकां भूक अशी लागना थंडी खाता न्हू तुमकां खायना आमच्या धुजाला पडटा आमच्या थंय खूब बेजार सकाळ फुडें थंडी बी थंडी जाता मागीर थंडी पडटा म्हणून थंडी जाता काबार नाचून वयता न्हू गाडी घेवन वयता म्हणल्यार मागीर सामकी आमकां थंडी खाता म्हणजे आमी डायरेक्ट वयता न्हू फास्ट थंडी खाता सामकें जायना मागीर नाक बी चॅकअप जाता पॅकअप जाता वयल्या वयर तर आमी शूट कित्याक केलें आतां म्हणल्यार आमी नुस्तें फ्राय करता तें दाखोवया फ्राय नुस्तें कांय ना न्हू गो बांगडे ते बी बारके पीस ते तुमकां दाखयतली नाल्यार ब्लॉग तो कंटिन्यू जावपाना न्हू त्या खातीर कडी ऑलरेडी केली आहा सो याद किचनान ऑलवेज एज युजल तर मम्मी आनी ते करपाक लागले मम्मी भायर टी व्ही पळोवपाक वयता आय थिंक बरें दिसना न्हू ब्लर ब्लर दिसता कोणी घातलें काड तें तोंडान घाल ना कितें तें ती काड तें भितून घाल ओनली वन बॉयल सो आमकां नाका तो मम्मी म्हणटा आपल्या मम्मी काय म्हणलें एकल्याकूच उकोड ताती सो ते बॉयल करपाक आफ्टर गरम उदक घालून जाता घालप ते आनी हे पळय फीश म्हणटा ते पळय इतलेंच आसा म्हणल्यार आतां रातचें न्हू मागीर समरेस्तार खायना इतलेंच आनी कडी कसली कडी गो कडी दाखय फीश इतकें आवडटा की वीद लाव हांगा धरुया नॉन वेज आमकां खूब आवडटा सो हांव तुमकांय बी दाखयता कडी बी वा बरी दिसता मी तर पळोवपाक बरी कलर येयला दीस गोवन स्पेशल कडी बांगडा कडी आनी उकडे शीत आसा हे पळय नुस्तें माजरां रडपाक स्टार्ट आमगेर बारीक कर गॅस सॅलेड उदक टिफिनाक करून व्हेल्लें आमी आतां नाका करपाक ताल्ले बी आसा आनी कितें म्हणटा तुमी गायज आमी जाल्यार आसा एज युजल आतां आमी चिंतता की मागीर नेक्स्ट ह्योच वीक ते 3 दीस कंटिन्यू सुटी नेक्स्ट वीक न्हू नेक्स्ट वीक तो टायम आहा जिल्ला पंचायत इलेक्शन आहा तेन्ना बट आमी बरें चिंतताले की टू बट हे बी मारपा जाय न्ही मोठ खंय वोट सॉरी मारपा जाय सो वचपा काय मेळपाना बट खंय एक्चुली न्हू 3 days सुटी येता म्हणटा कितें ना कितें प्लॅन करप खंय ना खंय वचपाचें जशें की 1 day टू आवट ऑफ गोवा खंय वचपाचें पळोवया कशें कितें तें बट तें जावपाना कित्याक वोट बी मारपा जाय असो आमी टायम आहा तें पळोवन कित्याक उलोवया आतां मागीर म्हळ्यार भूक लागला सो बेगीन बेगीन जेवण घेवपा जाय दाखयतली तुमकां कितें कितें करता मातशें ब्लॉग तो हांगा सर उरता ते आमी तुमकां सगळें सांगलें आमी कितें कितें आहा तें जेन्ना घालतली तेन्ना दाखयतली मागीर आनी कांय ना आमी खंय वचना कांय ना कामां येता कामां येता घरा ह्योच आमचो रुटीन चलता कामार वयता घरा कडेन येता कांय ना कांय करना सो पळोवया कितें कशें कितें खंय मुखार दाखयता तें थंय आयदनां दाखोवपाक लागला त्याने स्वेटर घातला स्वेटर घालना बिकॉज थंडी खूब खाता आमच्या थंय थंडी खूब सो स्टे ट्यून ताती पण आत्तां घातलें तरी बॉयल जाता ते जावन केन्ना काय फीश सगळें रेडी करून जालें एंड आमी हांगाच करता जेवण सर्व करून घेता आज आमी बेगीन जेवता सो म्हळ्यार तुमच्या वांगडा शेअर हे पळय फीश एग इल्लेशें मागीर आसलें आमी घेतलें कडी एंड उकडे रायस कडी धापून दवरता हे पळय हे कुडके बंद कर गे सो आतां यमी यमी जेवण घेता आमी मस्त अशें गरम गरम आनी मागीर बेगीन न्हिदतलें कित्याक मागीर बेजार येता रोखडशी खाता शीत तुमच्या खातीर 1 बायट रेडी करता फिश देन
फ्राय फिश. यम्मी. कढी बरी जाला तीख तीख. मम्मी कढी बरी जाल्या. आ कढी बरी जाल्या. थोडी थोडी तिखट झाल्या. बरं लागता. उद्या तर अजिबात सो यो व्लॉग तिखट आवडना. अगं ते आता आवडून सांगितले घालते गो. मिरची पाडू आम्ही हांगासर एंड करता आणि आता मेळूया आमी आमच्या फाल्यांच्या व्लॉगान.